मारगांवच्या कोंबा वाठारांत फाटलीं 65 वर्सां एक आगळीच गणेश परंपरा चालू आसा। हेर सुवातीं भाशेन हांगची मुर्ती 10व्या दिसा बसयतात आनी 11व्या दिसा विसर्जन करतात। हो एक दिसाचो उत्सव एक मोगाळ विधी जाला। समाजाक श्रद्धा आनी उत्सवांत एकठांय ओडून घेता अशें भक्त म्हणटात। आम्ही सगळी ल्हान ल्हान आशिल्लीं, म्हजो भाव बी ल्हान आशिल्लो, ओके 7-8 वर्सांचो। ओके तेन्ना आमच्या घरान ल्हान मुर्ती आशिल्ली, ती मुर्ती हाडून ताणें पुजली आनी सगळे भुरगे आयले आनी कोणाले पोळां बिळां सगळे हाडून माटोळ बांदून गाडी आशिल्ली पळय, बैलगाडी, ओके ताजेर ताणी गणपती पुजलो आनी थंय दवरलो। तांकां सांगलो पाय म्हणून। पाय म्हणल्यार ते म्हणाले ना आमी आज हांगा दवरतले, आमी रावतली ताजे मदीं। तो दवरलो आनी दुसरे दीस मागीर तो पायलो। हरशींच नेवेद दिलो, कोणें मोदक बिदक तसलेंच करून वाडलें तांकां, तवशाचो नेवेद, आनी कांय केलें ना। ओके मागीर दुसरे वर्सा मागीर गणपती हाडलो आनी पुजेक लायलो। पुजेक लायलो आनी कोण ती आमची थंयची एक शेजारन आशिल्ली, तिणें दिवली हाडली आनी गोड दाळ ते सगळे हाडून दिले आनी ताजे मोदक कर आनी तांकां नेवेद दिवन सांगलें। आनी कांय करूं नाका, अन्नाचो बी करूं नाका म्हूण सांगताली आमकां। ना म्हटलें आमी खंय केलो ना। मागीर जालें, मागीर हळू हळू करून ते वाडत गेले, सगळे भुरगीं मातशें व्हड जालें न्ही, सगळे मागीर वाडत जालें। मागीर जेवण, मागीर लोक खूब शिजो हाडून दिवपा लागले, कितें कितें हाडून दिवपा लागले। मागीर ते आमी जेवण करून वाडटालीं तांकां सगळ्यांक। मागीर आतां हें कितें काय म्हणल्यार हे कोण मागीर आपूण घरांनी घालून पळय तेन्ना ताणें सांगलें कितें आमचें कितें मनोकामना आसा पळय ती पूर्ण करता तुका आमी अमूक दितले म्हणून। त्या प्रमाणे मागीर कोणें तोप दिलें, कोणें ताट दिली, कोणें पेले दिले, कोणें ताका माशकोत घाली, मुदी घाली आनी कोणें दांत घाले बागराच्या, हय ते घाले। ते घाले आनी करून सद्या आतां वाडत आसा। आतां हे सगळे युवा एकठांय जाले, युवा येवन ते मागीर आतां आनी वाडला सगळे। आतां हे सगळे ते करतात। कितली वर्सां जाली आता हे करता? 65 वर्सां। बरं, एक सांगा जाय, आता तुम्ही चवथ जाता तेन्नाय गणपती घरांनी पुजता तुम्ही, कित्याक आता घरा भायर आसा? ना आमी पयलीं हो गणपती प्रसाद घेतलो। दुसरे वर्सा आमी घरांत पुजूंक जाय म्हणून आमगे गणपती ना घरांत, तर तो म्हणल्यार ना आपूण भायरूच बसतलो राखणदार कसो, हय म्हणल्यार तो भायरूच आसा। ओके हय घरां पुजूंक मेळना, आमी घरां पुजना। आतां आमचे थंय शेजरां बी आसा, म्हगेले मामे भावागे मावस भावागे, सो तांगे सगळ्यांगेर आसा, वाड्यार आसा, पूण पुजतात ते। आनी सगळे मागीर हे आतां गणपतीक येतले आतां। तुम्ही तेन्ना पुजपाक तुम्ही तेन्नाय आशिल्ले? हय तेन्ना पुजू आशिल्ली, पूण ताणी एक ना आमकां देवान प्रसाद दिलो न्ही, आपूण म्हणाल भायरूच रावतलो। 60 वर्सां पयलीं तेन्ना घरांनी पुजताले तुम्ही गणपती? ना आमगेर ना नाशिल्लो तेन्ना, नाशिल्लो म्हणून आमी सांगलें आमी घरान पुजता म्हणून। ओके ओके, तो म्हणटालो आपूण घरान येना, अशें जालें। मागीर सत्यनारायणाची पुजा ओके, ती हे केली, ती मागीर घरान केली एक वर्स, पावस पडलो म्हणून। मागीर ती पावस पडटा म्हणटकच करूंक मेळना, मे म्हयन्याक करताले आमी ती करूंक मेळना जाली। मागीर आमी कितें केलें, चवथी कडेन जाता पयले दीस पुजा गणपती पुजा करप, म्हणल्यार आतां तेंच उरना। हे एक 20 वर्साक तें जालां मागीर। कितें 20 वर्सां कितें जालें म्हणटा तुमी? 30 वर्सां पुजेचें म्हणटा, पुजेचे सुरू जाले। ओके ते केलें, नाटकां जातालीं, हय नाटकां बी मागीर थोडे ते केले ताणें आनी ती सोडली। आतां आमी फक्त हें केलां, फक्त पुजा आनी गणपती, हय। 10व्या दिसा पुजता आनी मागीर 11व्या दिसा 11व्या दिसा विसर्जन। 11 दीस पुरो 11 दिसा पुढं। आतां कितें पयलीं ल्हान मुर्ती हाडटाले, आतां हे सगळे युवा जाले न्ही, व्हडली मुर्ती हाडटात, 4 वर्सां हाडटात ते। आनी सगळे आतां खर्च सगळे ते करतात, डेकोरेशन बी पळय केलां आनी केलां सगळे भुरगे, म्हणजे उमेद आसा न्ही, आनी सगळ्यांक सांगूंक लागता 11 दिसांक सगळ्यांक, म्हणजे खूब लोक येता, पयलीं तरी कमी जातालो, आतां वाडत 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 लोक खूब जाता। जेन्ना ते पुजिल्ले पळय भुरगे, म्हजो भावेक बाकीचे सगळे गेले म्हणटा आनी एकटो आसतलो। ओके ओके, ते सगळे हे न्ही ल्हान ल्हान, ते थोडे कामाक गेल्ले आसतले। येस, थँक्यू। नांव सांगता मातशें तुमचें? कोण म्हजें? रंजना वायगणकर। हांव हे करची धूव
हा तुम्ही त्यांना तुम्ही आशिले. हय आमी ते ल्हान तेन्ना हा म्हजो भाव बी ल्हान बी तेन्ना तो ताणेच हें केली ती भावानूच. हा हा. मागीर आदार दिवपा आमची आई आशिल्ली आजी आशिल्ली. तुम्ही खंय पुजिल्लो म्हणले ते हांगाच पुजिल्लो. हय हांगाच पुजिलो. सेम प्लेसीचेरच आता तो व्हडलो हय जावन हय तो आतां व्हडलो जालो. कितें करतली देव न्ही गणपती न्ही आमकां उमेद आसा सगळ्यांक उमेद आसा आतां. आणि ते त्यांना तुम्ही पुनलो त्यांना चवथीचेच दिवस. हय हय चवथ जावन 10 दिसांनीच. हा चवथ जावन 10 दिसांनी. हा चवथ जावन 10 दिसांनी हय, 10 केले. दिसांनी पुजला. ओके ओके. म्हणून तो म्हणाला आपूण तेन्ना त्याच हाचेर पुजपाचो आपला. हा ओके ओके ओके. प्रसाद घेतला आमी म्हणल्यार तो म्हणाला आपूण भितर येना हा. पूण 10 दिसा पुजपाचो. आमी म्हणलें चवथीक ना म्हणटकच आमी तेंच दवरलें आतां. आनी कितें करतली जे आमचे बी मनान आशिल्लें न्ही गणपतीचे येता सगळो लोक येता खंय खंयसान लोक येता. आमच्या भुरग्यांनी म्हणून केलो तो सगळे भुरगे जाऊन एक करून बेश्टे मला ते केली प्लास्टिकाची तेवढ मागीर ती बेश्टी मूर्ती पडली ती मागीर त्या वर्सा आमी ती दुसरी हाडली मूर्ती मागीर ते आमगे थोडे 10 जाण एक जाले मागीर ते करता ते व्हड जाले ते आता सामके चड व्हड जाले म्हणल्यार सगळे भुरगे सगळे एक जातात हे करतात. सो पण तुम्ही आता भुरगेपणा म्हणून केल्लो गणपती आता तुम्ही सिरियसली पुढे पावपाक हय आता हो पुढे असंच चलत रावतलो. चलत रावतो आता कुटुंब मिळून हे करता. कितें कितली कुटुंब मिळून गणपती आता सध्या पुजता तुम्ही. हांव पयलीं आमी एकटोच पुजताले हा आता मागीर हे सगळे एक जाले आनी कितें मागीर थोडे आदार करपाक लागले आमचे आता तेच करतात माटो घालता हे करतात तेच पयलीं असो माटो बी घालनाशिल्ले आता कितली कुटुंब आसा तुमचे बरोबर सगळे काय हे आता आमगेली वाड्यार पळय आसली सगळी आमगेलीच घरात तुमची हय या कुटुंबान खरेच गणपती असना. ना सगळे आसता हांगा हा हांगा आमगे मामागेर हिगे हांगा आसता तेवढे आसता ओके. ते फुडें आसता हा ह्याच्या घरान आसता तुमगेले आमगेर ना आमगेर तुमची कुटुंब कितली आहे. ते तुमची कुटुंब असा की गणपती आता पुजनात पण एकूच पुजता हो 10व्या दिसा पोचता आणि 11व्या दिसा पायता. कितली कुटुंब आसा कितली कुटुंब मिळून तुम्ही गणपती पुजता. हे आमच्या कुटुंब सगळे गणपती आसा हा ना तो आमगेरच तुमगेर असना ना आमगेर सगळी कुटुंबाची येऊन मिळून हांगा पुजतात. पुजता सगळी आता सगळी ओके हेंगेर हा फाटी या हय हय हेंगेर गणपती दवरतात. दवरता ओके. कित्याक म्हणून अशें केलें आता कितें म्हणून ते कित्याक म्हणून पुजपाक स्टार्ट केलो 11व्या दिसा. ते भुरग्यांनी सगळे एक जाले गणपती बेश्टी एक मूर्ती आशिल्ली बेश्टी ती पुजे केली मागीर ती दुसरे वर्स मागीर आनी मातशें हे केलें मागीर दुसरे वर्स आनी माटो घालपाक हे केली पुजपाक म्हण ते करून चड हे जाले सगळे जाले मागीर 10 जाण एक जाले मागीर पुज हे ते खेळ केल्लो तेन्ना हय खेळांतल्यान जाले ते आता आमी सिरियसली जावन हय आता 50-60-65 वर्स सुमार जातली 65 वर्सां सुमार जाले. हय खेळ तुम्ही भुरग्यांनी केल्लो स्टार्ट आता सिरियसली आता सगळे तरी एक जाल्या कितलो लोक तुमकां येता हांगा गणपती पळोवपाक. गणपती पळोवपाक भरपूर लोक येतात जेवणाक बीन भरपूर लोक आसात आणि सगळी सोयरी सैरी बीन ती सांजची येतली थोडी येता थोडी हे केले तरी कितलो लोक आसता विजिटाना एकूच दीस मेळटा न्ही तेंका आयचो फाल्यां पायतले ते फाल्यां पायतले आज जेवण आसा आमगेलें फाल्यां दनपार जेवण आसा मागीर हे आतां लोक 300-400 सुमार जेवण आसता लोक 300-400 लोक विजीट करता. हय ते जेवणा पयलीं आमगेलें पळय थंयच पळोवन मेळटा दामोदर गोपाळ राणी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.